येयल्लो 2 दीस पयलीं सेंट एंड्रूज हायर सेकंडरी स्कुलाची भुरग्यांनी रिक्वेस्ट केल्लो तेंची टिचरींनी की तांकां चिखलेची हेरिटेज पळोवपाक जाय म्हणून आनी तांकां कोणी तरी रिकमेंड केलें की चिकालीम बायो-क्रुसेडर्स तांकां हेल्प करूं शकता म्हणे हेरिटेजी बाबतींत. सो ताणें आमकां एक लेटरूय बी धाडलें आनीक आमी काल पळय इंटरनॅशनल हेरिटेज डे ह्या निमतान थारायलें की एक बरी सयोग आहा आमकां आमचे चिखलेची हेरिटेज हिस्ट्री प्रमोट करपाक आनीक आमी एक्सेप्ट केलो तो तेंचो रिक्वेस्ट आनी आयज ती येयलेली आहा उणे 100 भुरगीं आहा हांगा आनीक आमी हॅप्पी ती आमची चिखलेच्या गांवांन येयली आमची हेरिटेज पळोवपाक आमची दायज पळोवपाक आनीक आमकां जाय की अशेंच आमी दुसरी तरणाट्यांनी कॉलेजी भुरग्यांनी येवन ही जाणवाय घेवन काडची म्हूण चिखलेंत आमच्या गांवांत कितें आहा तें आनी आमी सदां असले कामाक हेल्प करपाक तयार आसता. आमी आमचें काम सोडून आमची क्लासीस सोडून आमची मेंबर्स आयज हांगा येयलेले आहा तांकां हेल्प करूंक दाखोवपाक जाणवाय दिवपाक की चिखले हो एक हिस्टॉरीक गांव 10 ते 15,000 वर्सां पयलींचे हिंगा इतिहास आहा फुटप्रिंट आहा मनशाचो ते अंडरग्रावंड केव्स पळय आहा ते सायटीर आयज आमी आहा आनी आमी तांकां दाखोवपाक येयल्या कित्याक आमकां जाय की गोंयकारांनी हे आपणाचे दायज ओडकून घेवपाक जाय आनी ते राखपाक प्रयत्न करपाक जाय हें आमचो एक कर्तव्य जाता सांबाळून दवरपाक फुडली पिळगे पासत ते आमी करूं शकता. Yeah, my name is Caveman. I'm a student of Tempo High Secondary School and I'm a youth representative of Chicalim Bio-Crusaders. And I'm very happy to see all the students here. They have approached us for a walk and we are guiding them through our village and we're really happy to have them here to educate them. I'm also helping the Chicalim Bio-Crusaders to protect, preserve our Chicalim with the village. We are very happy to see the students. We will help them and educate them about our village. Born and brought up here from this soil back to this soil, so I'm very proud of my village and having the children coming and going back to the history makes me feel very proud. Our teachers for bringing us to this heritage site. We are shocked and amazed to see these underground cages and we are proud that Goa's history goes back to the megalithic ages. High Secondary School appeal to the authorities to preserve these posterior